tests us in different ways. आणि दर एकल्याक मोगाचे भाव भयणून आमकां एकेच भाशेन तोपाशिना, वेगळे वेगळे आमकां ही तपासणीक फुडो करचो पडटा. थोडे देवाच्या आदारान आपली तपासणी बरे भाशेन व्हरतात, तपासणीक बरे भाशेन फुडो करतात. पूण थोडी ही तपासणीक निराशी जावन वेतात, निराशपणान जीव पासून आपलो दिवंक पावतात. आज मोगाचे भाव भयणींनो, आमी जे भाग्यवंतीचो उगडास करता ते भाग्यवंतीक देवान जायते भासांनी तपासली. पूण ही भाग्यवंत बाळका जेजूची थेरेस, भाग्यवंत थेरेस मोगाचे भाव भयणींनो, आपल्या जिवितांत आयलेल्या सगळ्या तपासणेचेर देवाचेरूच विश्वास ठेवून जैत व्हरूंक पावली. आनी इतलेंच न्हय, जांच्या जिवितांत वेगळे वेगळे तरेच्यो तपासण्यो येताल्यो, त्या तपासण्यांक फुडो करूंक तिणें जायते भासांनी आनी अदीक करून आपल्या ल्हान ल्हान मोगाच्या करण्यांनी आनी तांचे खातीर केलेल्या मागण्या वरवीं ताणें आदार दिलो. मोगाच्या भवनी भयणींनो, एक ओस्तुरी जी संडे पिरायेर पावलेली, तिच्या पुताक आनी तिची सुणेक अपस्यूग जालो, अपस्युगान ती मेली. ही ओस्तुरी सदांच देवाचेर पातयेवन जियेताली, मिसाक वेताली, मागणी करताली. पूण जेन्ना तिचो पूत आनी सून सोंपली तेन्ना तिणें देवाक सोडलो, तिणें मागणें सोडलें, मिसाक वचपाची बंद जाली, इग्रोस सोडली. ती उपरांत असो प्रश्न करूंक लागली, खरेपणी जर देव आसता जाल्यार म्हज्या पुताक आनी म्हजे सुणेक देवान कित्याक व्हेली? ज्या देवाक लागीं हांव तांचे खातीर मागताली, ह्या म्हज्या पुताचो घराबो आशिर्वादान भरलेलो जावंक हांव मागणी करताली, तांगेर भुरगीं देवान दिवन तांचो घराबो स्फोट करूंक हांव सदांच देवा लागीं मागताली. देवान म्हजे मागणे आयकले ना, देवान तांकां ह्या संवसारांतलीच नाटक केली. मोगाच्या भाव भयणींनो, हे भाशेनी ओस्तुरी निराशीपणान जियेताली, देवाक पयस धरून जिवंक लागली. मोगाच्या भवनी भयणींनो, असलो भावार्थ खरो भावार्थ काय? हाचेर मोगाच्या भाव भयणींनो नजर मारूंक आज बाळका जेजूचे भाग्यवंत थेरेस आमकां उलो करता. आमी जाणात भाग्यवंत थेरेसा ल्हान आसलेली तेन्ना ताची आवय सोंपली. आवय ना के भाशेन आपल्या बापाय सांगाता, आमच्यान म्हणून येता, आपल्या हेरा भावा भयणा सांगाता, ती एके भाशेन वाडली. पूण मोगाचे भाव भयणींनो, ल्हानूच आसतना तिच्या जिवितांत तिणें देवाचे आसरे अणभवले, देवाचो मोग अणभवलो. ह्या घराब्यांत खरेपणी भाग्यवंतपण आसले, देवाचे आसले थंयसर आसले देखून हो घराबो देवाच्या आसल्या वरवीं भाग्यवंतपणान जियेतालो. म्हणटकूच ह्या भुरग्यांक आनी ह्या भुरग्यांच्या बापायक मोगाचे भाव भयणींनो, जेन्ना एक जिवीत तपासता, तांच्या घराब्यांतली
जी के भाशेन मुख्य गोरेब्याची फुडारी आसली, वन वॉज द पिलर ऑफ द फॅमिली, ना जातगोच मोगाचे भाव भयणीनो ती निराशी जायना. देवाचेर पातयेवन देवाचेर भरवसो धरून जियेतात. मोगाच्या बाबांनी भयणीनो, आज कितली आमची बाबा भयणां जिवितांत प्रश्न आयले तेन्ना जायते तरेच्या निसणटणांक एक भाशेन जायते तरेच्या फ्रस्ट्रेशनाक सापडटात. देवाक सोडटात. जायते फावट जांच्या जिवितांत देव ना तांकां मोगाच्या भाव भयणीनो जिवितांतले प्रश्न येतात, त्या प्रश्नांक फुडो करूंक आकवड जाता. जाल्यार आयच्या दिसा मागीर थेरेस मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां खरीत एक वाट दाखयता, मोगाची वाट जी ती आपल्या गोराब्यांक शिकली. मोगाच्या भावान भयणीनो, ही मोगाची वाट दर एका घोवान आनी बायलीन पयली सुवातेर जियोंक आयच्या दिसा मागीर थेरेस आमकां उलोवप करता. या बागवंताच्या घोराब्यान मोगाच्या भाव भयणीनो ताची आवय आनी बापूय देवाच्या मोगान जियेतली आवय बापूय तांकां मेळटात. तांच्या जिवितांत देवाचो मोग ती अणभवतात. तांच्या जिवितांत एकामेका सोबी आसलेलो मोग ती अणभवतात. होच मोग मोगाच्या भाव भयणीनो ताचो बापूय आनीक आवय ती आसले ते आवयच्याय कडल्यान ती मोग अणभवता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जो देव एकामेकाचो मोग करता तो देव मोगाच्या भाव भयणीनो तोच मोग आमचे सोबेन वांडटा. इतले आमी मोगाच्या भाव भयणीनो सुवाकी, कित्याक देवान आमचे सोबे इतलो मोग वांटला. आनी आमच्या घोवा बायलांक मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या आवयक बापायक खरीत भाशेन देवान दिलेले आसा. आपलो मोग ताणी पयली सुवातेर लोन संस्कारांतल्यान अणभवूंक आनी होच मोग देवाचो मोग ताणी आपल्या भुरग्यांक वांटूंक. ज्या भुरग्यांच्या जिवितांत आवय बापूय देवाचो मोग घालतात आनी जी भुरगीं आपल्या आवय बापायच्या जिवितांत देवाचो मोग अणभवतात, ती भुरगीं मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या मोगा सोडचिल्लें केन्नाच पयस वेचिनात. ती भुरगीं मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या देवाच्या मोगान वाडटली. आनी ह्या काळार मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या भुरग्यांक असले देवाच्या मोगान वाडोवंक आमकां एक व्हड कार्य आसा. कित्याक आतांच्या काळार मोगाच्या भाव भयणीनो संवसार आमच्या भुरग्यांक जायते तरेच्या थाळण्यांनी ओडटा. देवा सोडचिल्लीं आमच्या भुरग्यांक इल्ली पयस करता. आमच्या भुरग्यांक मोगाच्या भाव भयणीनो जायते तरेच्या संवसारांतल्या राटावळींनी घुस्पायता. आनी जर तर आमच्या घोराब्यांनी देवाचे आसले ना, मागणे ना, देवाच्या मोगान जिवंक आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयनात जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो संवसारांत जायते तरेच्यो ज्यो इन्फ्लुएन्सीस आसात, जायते तरेच्यो शिकवण्यो आसात, जायते तरेच्यो थाळण्यो आसात, त्यो आमच्या भुरग्यांक हारोयतल्यो. आमची भुरगीं मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचे आसले तांच्या जिवितांत अणभवनात जाल्यार ती सांडून वेतली, ती आमकां सांडलेली जातली. तांच्या जिवितांत कसलेय तरेचे प्रश्न आयलेत जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो तांच्या जिवितांत देव ना जाल्यार ती निराशपणांक सांपडटली. आनी जायते फावट निराशपणांक सांपडलेल्यांक जेंची जिवीत कितें जाता ती आमी जाणात. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसा बागेवन थेरेसाच्या आवय बापायची देख घेवन आमी आमच्या घोराब्यांत एक बरो आवय बापूय जावुया. देवाचो मोग करून जिवुया. आमच्या भुरग्यांचो मोग करुया. एकामेकाचोय मोग करून
आमच्या मदीं आसा त्या मोगा वरवीं आमच्या भुरग्यांचें जिवीत कुशाल आमी दवरुया. दुसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणीनो, जी भुरगीं देवाची वळख घेतात ती भुरगीं देवाच्या अनुभवांत वाडूंक एक भाशेन वावरतात. आनी जेन्ना ती भुरगीं देवाच्या मोगान वाडूंक वावरतात तेन्ना तांकां देवाच्या मोगान वाडूंक शिकोवंक आमकां एक कार्य आसा. दे हॅव टू नो हाव टू फॉल इन लव विथ गॉड एंड हाव टू ग्रो इन लव विथ गॉड. हे कार्य मोगाच्या भाव भयणीन आमच्या आवयक बापायक आसा. भाग्योन थेरेसाच्या जिवितांत ताणें ल्हानूच आसतना असले मार्गदर्शन दितले देवाचो मोग करून देवाच्या मागण्यांतल्यान एकवट जोडटले जिवीत वाचीन पळयलें देखून ती आपल्या जिवितांत ओदीक आनी ओदीक देवाक लागीं सरूंक वावरताली. आमी जाणा ते वाडटाले तेन्ना ताच्या जिवितांत एक आवडो आसलेलो देवाक ओदीक लागीं रावन जियोवपाचो, एक माद्र कोशी जियोवन देवा लागींच्या संबंधांत जियोवपाचो. आनी आमी जाणा ताच्या जिवितांत जायत्यो घडण्यो आमकां मेळटात, ज्या घडण्यां वरवीं जो आवडो तिका देवाच्या खोल एकवटान जिवंक आसलेलो तो आवडो कोण भाशेन ती साकार करताली. आमी जाणात ती देवाक अनुभव लागशिल्ल्यान घेवंक सोदताली तेन्ना हेर सांगा भाशेन देवाक सारकीच लागीं सरूंक सोदताली तेन्ना ती देवा लागीं मागताली आपल्याक ही वाट दाखय म्हूण रोखडीच देवाक लागीं पावूंक. तेन्ना मोगाचे भाव भयणीनो, आयच्या दिसाचें कितें आमी पयल्या वाचपांत आयकलां तें मोगाचे भाव भयणीनो तुज्या जिवितांत ती अणभवता. ती अणभवता की देवाक खुशी आसा म्हूण आपल्याक तो अणभव दिवंक. एक आवय आपल्या भुरग्यांक आपल्या तांकेंत घेता, आपल्या व्हडब्यांतले दूद तांकां पिवंक दिता, आपल्या घोपान धरून तांकां समाधान करता, कम्फर्ट करता. तेच भाशेन आमचो देव, हो देव मोगाचे भाव भयणीनो हे भाशेन आमचे सगळे वागतात. तेच भाशेन आपले सगळे देव वागलेलो हे भाग्योन थेरेस अणभवता. मोगाचे भाव भयणीनो, आज आमची पवित्र सभा देवानूच आमकां दिलेली आसा. जेजून आमकां आमची पवित्र सभा घडून दवरलेली आसा. जे पवित्र सभेन आमच्या संस्कारां वरवीं जे कितें आमी आमच्या पयल्या वाचपांत आयकलां ते पवित्र सभा आमकां दिता. जे जिवीत देवान पवित्र सभेन चडशें वांटलां आनी वांटीत आसा तें जिवीत मोगाचे भाव भयणीनो पवित्र सभा आमकां आपल्या संस्कारान दीत आसा. आमकां देवाचो अणभव पवित्र सभा दीत आसा. आनी मोगाचे भाव भयणीनो, जर तर आमी ह्या संस्कारांनी बरे भाशेन वांटो घेतलो जाल्यार ह्या संस्कारांचो अर्थ कितें तो आमी समजून घेतलो जाल्यार ह्या संस्कारांनी मेळटलो देव आमच्या जिवितांत आमी आमचो सोडवंडार जीव देव म्हूण अणभवलो जाल्यार मोगाचे भाव भयणीनो, जो अणभव भाग्योन थेरेसाक मेळ्ळलो तोच अणभव देव आमकांय दितलो. आमचे सभे मोगाचे भाव भयणीनो एक व्हड गिरेस्ताय आसा. पवित्र सभेन देवाची गिरेस्ताय आमच्या सभेन दवरलेली आसा. ती घेवची म्हण ना, ती आमचेर दवरलेली आसा. मोगाचे भाव भयणीनो, भाग्योन थेरेसा भाशेन आमी देवान आमच्या मुखार दवरलेली गिरेस्तायेचो मोगाचे भाव भयणीनो बरो फायदो काडुया. आजच्या शुभ वर्तमानान मोगाचे भाव भयणीनो, जेजूची खबर आमी आयकल्या. शिसामध्ये उजत जालेली, ताचे मध्ये कोण व्हडलो ते त्या विशीं ते उजत करत आले. तेन्ना जेजू कितें करता काय, एका ल्हान भुरग्याक हाडटा, तांच्या मुखार दवरता आनी तांकां म्हणटा तुमी ह्या ल्हान भुरग्या भाशेन जायना जाल्यार तुमी स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे ना. मोगाचे भाव भयणीनो, आमच्या मुळी येता भाग्योन थेरेस आज आमच्या मुखार जेजू त्या भुरग्या भाशेन दवरून म्हणटा ताचे सारकें जायात, ह्या भुरग्या भाशेन जायात, भाग्योन थेरेसा भाशेन जायात. भाग्योन थेरेस
ह्या ल्हान भुरग्या भाशेन जेजू आमकां कित्याक दाखयता काय? मोगाचे भाव भयणींनो, धाकले भुरगे आपल्या आवयचेर अवदीक करून आपल्या आवय बापायचेर सदांच विस्वास दवरून जियेता. They trust in their parents. They trust in their parents. मोगाचे भाव भयणींनो, आमच्या जिवितांत जायते तरेचे प्रश्न येतात तेन्ना, दूख गोश्टी येतात तेन्ना आमच्या देवाचेर आमी विस्वास धरून गरजेचे, जे भाशेन भाग्योन थेरेसान आपल्या जिवितांत करून दाखयले. दुसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणींनो, भुरगे आपल्या आवय बापायचो मोग करता, अदीक करून आपली आवय ते परतून परतून सोदता. एर कोणूय मनशाक तांकां कितलोय मोग दिवं, पूण ह्या भुरग्याक सदांच आपले आवय बापाय सरशी आसूंक जाय. तांचो मोग ताणें अणभवलो देखून शी फील्स सेक्युअर इन देयर लव. हेच भाशेन मोगाचे भाव भयणींनो, भाग्योन थेरेस देवाचो खोल मोग करून जियेली. ल्हान भुरग्या भाशेन ताणें जेजूचो मोग केलो. 24 वर्सां ताच्या जिवितांतली, ह्या 24 वर्सांनी मोगाचे भाव भयणींनो देवाच्या खूब 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 मोगान पडून ते जियेली. देवाक कितें जाय तेंच तिणें आपल्या जिवितांत केलें. तिसरे सुवातेर ल्हान भुरगे आपल्या आवय बापायचेर पावाड ठेवता. आपलो आवय बापाय आसलो म्हणटच ताका कसलीच भिरांत ना. पिडेंत पासून पडलें जाल्यार आवयक बापायक सोदता. कसलेंय दूख पडलें जालें जाल्यार आवयक बापायक सोदता. भाग्योन थेरेस मोगाचे भाव भयणींनो देवाचेर खोल पावाड धरून जियेली. हाकाच लागून कोणी जेजू आज आमच्या मुखार ह्या भाग्यवंताक धरून म्हणटा, बाळका जेजूचे भाग्योन थेरेस दे. बाळका जेजूचेर विस्वास धरून जियेले, देवाचेर विस्वास धरून जियेले, देवाचो मोग करून जियेले, देवाचेर पावाड देऊन जियेले. मोगाचे भाव भयणींनो, आज आमकां देवाचेर एका भुरग्या सारको विस्वास आसा काय? आज आमी देवाचो ह्या भाग्यवंता सारको मोग करता काय? आमच्या भावाक अखंड घट आसा काय? हे भाग्यवंत मोगाचे भाव भयणींनो आमकां आजोच प्रश्न विचारता. कसलें तुमचें जिवीत? कितलीं वर्सां तुमी क्रिस्ती गोरोब्यांत जियेल्यात, क्रिस्तांव भशेन जियेल्यात? Can you say that you have a strong faith in Jesus? Is Jesus present in our lives? Do I have the conviction that the Lord has suffered and died for me and He is alive in my life? O विश्वास, o पावाड म्हाका आसा काय? या म्हज्या देवाचो मोग हांव म्हज्या करण्यांनी दाखोळ करता काय? म्हज्या उतरांनी, म्हज्या करण्यांनी, म्हज्या वागणुकेंत ह्यो देवाचो मोग हांव दाखोळ करता काय? मोगाच्या भावांनी भयणींनो, भाग्योन थेरेस भाग्यवंतपणाची वाट चलता आसतना भाग्यवंत पावलुचे कोरिंथकारांक बरयल्ले चिठींतले वाचप ते नियाळटा आसतना ते भाशेन घुस्पता. पवित्र सभेंत भाशेन वांगड्यांक जायते तरेचे गुण आसात. जेजूचे गुणात कुडीचे सांदे आमी ह्या सांद्यांक वेगळे वेगळेचे गुण आसात. भाग्यवंत थेरेस मोगाचे भाव भयणींनो आपल्याकूच प्रश्न करून विचारता, जेजूच्या सांद्यामध्ये खंयचो सांदो म्हजें जिवीत खंयच्या सांद्या सारखे? आनी ते मोगाचे भाव भयणींनो तांची तपासणी करतात तेन्ना आपूण खंयच्या सांद्याक सोद करतले तें ताका समजना. पण मोगाचे भाव भयणींनो नियाळ करता आसतना ट्यूबलायट कशी पेट्टा ते म्हणटा, पवित्र सभेच्या सांद्यामध्ये काळीज आसा, काळीज आसा. आनी हांव ह्या काळजांतलो मोग
जेजूच्या कुडीच्या सांद्यांमध्ये असलेल्या काळजांतलो हो मोग. मोगाच्या बाबांनी भयणेरो ते नियाळटा तेन्ना ते म्हणटास मोग कसो हांव बऱ्या करण्यांतल्यान जेजूच्या कुडीच्या सगळ्या सान्यांक हो मोग पावयतली. ल्हान ल्हान मोगाच्या करण्यांतल्यान हांव तांकां पावतली. म्हज्या मागण्या वरवीं हांव तांकां सांगात करतली. हांव तांकां म्हज्या मागण्यांचो आदार दितली. मोगाच्या भाव भयणींनो, काय बरी शिकवण आमकां सगळ्यांक. आमी हांगासर आसाव ती सगळीं देवाचे गुदाट कुडीचे सांदे आणि देवाचे गुदाट कुडीचे सांद्यांक मोगाच्या भाव भयणींनो, जेजूचे गुदाट कुडीचे सांद्यांक वेगवेगळे कॅरिझम्स आसात, गुण आसात. एकामेका खातीर ते वावरूंक ते गुण दिलेले आसात. God has given us these talents. पण सगळ्यांक मोगाच्या भाव भयणींनो, आमकां देवान मोग दिलेलो आसा. आमच्या काळजांनी देवान मोग घातलेलो आसा. आमी मोगाच्या भाव भयणींनो भाग्योन तेरेसा भाशेन जेजूच्या गुडाट कुडीच्या काळजांत असलेल्या मोगाक भाशेन मोगाच्या भाव भयणींनो आमी मोग जावया. जेजूच्या काळजांतलो मोग जावन आमी पवित्र सभेक मोगाच्या भाव भयणींनो आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान, आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान, आमच्या मागण्यांच्या आदारांतल्यान आमी गिरेस्त करूया. जेजूक सांग. इदेक मोगाच्या भाव भयणींनो भाग्योन तेरेसा आमकां दवरता. भाग्योन तेरेसाक मोगाच्या भाव भयणींनो आनीक एकूय आपल्या नियाळांतल्यान अणभव मेळ्ळे. ती जेजूक पळयता. जेजूक कुर्सार मारलेलो आसा. जेजूच्या गायांतल्यान रगत व्हांवता. पूण ते रगत व्हांवता ते एकटाव कोणूच लागीं सरोना. आनी तेन्ना मोगाचे भाव भयणींनो भाग्योन तेरेस चिंता. कितें चिंता काय? ते चिंता की ह्या संवसारांत जायतीं मनशां आसात जांकां सांडलेलीं आसात, जांकां एके भाशेन कोणूच पावतलो ना, तांकां सोडलेलीं आसात, पिडीत आसात, प्रश्नांक सांपडलेलीं आसात. तांचो उगडास करून मोगाचे भाव भयणींनो भाग्योन तेरेस तांचे खातीर मागता. आनी खेरीत भाशेन ल्हान ल्हान करण्यो तांचे खातीर करता. बऱ्यो करण्यो करून आपल्या बऱ्या करण्यांतल्यान मोगाचे भाव भयणींनो आपली त्याग तांचे खातीर ते भेटयता आनी जेजू लागीं मागता आपल्या त्यागांतल्यान तांकां बेगोवणी दी म्हणून. मोगाच्या बाबांनी भयणींनो ही भाग्योन आपल्या बऱ्या करण्यांतल्यान जी देख आमकां दवरता ती देख आमी घेवया. आनी आमी मोगाच्या भाव भयणींनो आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान देवाचें उतर परगटूंक वावरुया. आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान, आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान, आमच्या मोगाच्या जिवितांतल्यान ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं मोगाचे भाव भयणी आमच्या घोराब्यांत पयले सुवातेर आनी आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या गांवांत जी मनशां आमकां मेळटात तांचे सोबे आमी असलोच मोग वांटून आमी जेजूचे उतर तांकां परगट करुया. ही कुर्बानी बोड ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां सगल्यांक देवा लागीं मागुया.